गोंयांत नितळ उर्जा दिवपा खातीर फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसयतले। हातूंतली एकूण 60 सरकारी इमारती पणजे शारांत आसा। हाचे आदीं पणजे शार केंद्र सरकारान सौर उर्जा शहर म्हणून घोशीत केल्लें आसा। कालांतरान पणजेच्यो सगळ्यो इमारती आनी घरांचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवन पणजे पुराय सौर उर्जेचेर चलपी शार करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा। गोंयच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवपा खातीर महाप्रीत लिमिटेड ह्या कंपनीक कंत्राट दिला आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांत हे सोलर पॅनल सरकारी इमारतींचेर बसोवपाचें काम पुराय जातलें। ही कंपनी गोंयांतल्या 383 सरकारी इमारतींचेर 4-5 कोटी युनिट नितळ उर्जा तयार करतली। सांखळेची नगराध्यक्ष म्हूण सिद्धी प्रभू परोब हांची विरोधाभिणय निवड जाली। हे खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां परबी भेटयली। समाजीक वचनबद्धताय आनी जापसालदारकेची जाणविकाय करून हे आमचे शार हे जाणून घेवन नितळसाणीच्या आनी हेर गजालींनी दरेकल्यान योगदान दिवपाचें असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो। हे खातीर सिद्धी परोब कार्यश्रम आसा आनी सांखळे पालिकेक नवी दिका दिवपा खातीर नक्कीच वावुरतली असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो। लायटीचे केबल्स घालपा खातीर हळदोणचे रस्ते खणिल्ले, मात ते दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान आतां हळदोणा मतदारसंघांतल्या लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडटात। हे रस्ते 2024 वर्स सोंपच्या पयलीं दुरुस्त करतले म्हूण हळदोणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलोन आश्वासन दिलें। वास्कोचो फामाद वर्सुकी दामोदर सप्ताक 10 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट मजगतीं मनयतले। हे खातीर येरादारी पुलिशेन मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी केल्यात। स्वतंत्र पात रस्तो अँड्रू चर्ची कडल्यान IOC जंक्शन मेरेन बंद आसतलो। वास्को आनी मुरगांवच्यान यो वच करपी येरादारी FL गोम्स रस्त्या वेल्यान घुवणायल्या। येरादारी सुरळीत जावपा खातीर लोकांनी येरादारी पुलिशेक सहकार्य करचें अशें आवाहन पुलिशेन केलां। म्हापशा बस स्टँडा कडल्या कोयराच्या शेडींत एका अनवळख्या दादल्याची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेंत सांपडली। कुडीची अजून मेरेन वळख पटोवंक ना। म्हापशा पुलिसेन पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिली। फुडलो तपास सुरू आसा।
काणकोणा मनोहर बायपास रस्त्यार बुधवारा राती जाल्ल्या अपघातान जॉन फर्नांडीस ह्या 36 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें. हालींच तो कुवेत हांगासून गोंयां आयिल्लो. बुधवारा राती रस्तो उपतना ताका ट्रकान धक्को दिल्ल्यान ताका जागीरच मरण आयलें. मांद्र्या एकल्याक ड्रग्स ओव्हरडोस जाल्ल्यान ताका जीएमसीन भरती केल्लो. तें प्रकरण मिटोवपाक पुलिसांनी थंय लाखांनी रुपया मागणी केल्ली. गोंयांत हें चल्लां कितें असो प्रश्न विजयान डिमांडा वेळार काल विचारलो. दुसरे वटेन कांय पुलीस गरजावय जाल्ले आसात. वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी अशे 208 गरजावय आसात. पुलिसांची 3 वर्सांनी बदली जावपाकूच जाय अशें विजयाचें म्हणणें. दुसरे वटेन कांय पुलीस गरजावय जाल्ले आसात. वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी अशे 208 गरजावय आसात. पुलिसांनी 3 वर्सांनी बदली जावपाकूच जाय अशें विजयाचें म्हणणें. वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर सगळी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. मात आमी फकत आवश्यक आयडी कार्ड दिवन टिळक मैदान वापरपाक परवानगी दिवपाक शकता. पूण संबंधितान साधन सुविधांची जतनाय घेवची पडटली अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. वर्साचे फकत 30 दीस वापरतात वास्कोचे तिलक मैदान. उरिल्ले 335 दीस हे मैदान वापरपाक कित्याक दिना म्हूण वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान विधानसभेन मांडिल्ल्या प्रश्नाक मंत्र्यान जाप दिली. लिपीचो प्रश्न फकत कोंकणी मेरेन मर्यादीत ना जाल्यार साबार भारतीय भाशांनी 2 ते 3 लिपी आसात. साहित्य अकादेमीन व्हड अभ्यासा उपरांत एक भास एक लिपी हो नेम लागू केलो आनी आमी तो पाळटात. आतां कोंकणी भाशेच्या सगळ्या पावंड्या वयल्या अंमलबजावणीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें कोंकणी भाशा मंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष रत्नमाला दिवकार हांणी सांगलें. राजभास कायद्या संबंधी पंचायत पावंड्यार ग्रामसभांनी घेतिल्ले थाराव निर्तर्क आसात. ते खातीर राजभास कायद्याक हात लावचो न्हय अशें ताचें म्हणणें. पर्यटनाच्या बदलत्या पद्दतीन सध्याचे कायदे प्रभावी ना. ताका लागून नवे विधेयक हाडपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या प्रश्नाक मंत्री रोहन खंवटे हांणी ही जाप दिली. पर्यटनाच्या बदलत्या पद्दतीन सध्याचे कायदे प्रभावी ना. ताका लागून नवे विधेयक हाडपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या प्रश्नाक मंत्री रोहन खंवटे हांणी ही जाप दिली. सध्या लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकती जाणून घेवपा खातीर उक्तो दवरिल्ल्या गोंय पर्यटन थळ संरक्षण आनी देखरेख कायद्या संबंधी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सभाघराच्या माळयेर प्रश्न मांडलो. तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो उणो जायत चल्ला असोय आरोप तांणी केलो.
IPB विधेयक गोंया खातीर मारक थारतले तेन्ना ह्या बिलाक दर एका गोंयकारान विरोध करपाक जाय अशें आवाहन आम आदमी पार्टीन केलां. ह्या दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान गोंय विकपाक काडिल्ल्याचो आरोपूय आपान केलो. उद्देगीक वचणुकींत एखाद्या विशेष प्रकल्पाक 3000 चौखण मीटर जमीन 30 दिसांच्या भितर दिवपाचो अधिकार गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाक दिवपी वादग्रस्त विधेयक निमणे हाऊस कमिटी कडेन दिले. चर्चे वेळार विरोधी आमदारांनी हे विधेयक गोंय विरोधी आशिल्ल्याची टिका करून ताका विरोध केल्लो. बेकायदेशीर गांजो तस्करी प्रकरणात वेर्णा मायणा कुट्टरे आणि कोलवा पोलिसांनी वेगवेगळेकडेन धाड घालून चौगांक अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या चौगां कडल्यान सुमार 1.5 लाखांचो 1.231 किलो गांजो जप्त केलो. वाळपय ठाणे वचपी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या उदकाच्या चेंबराक गळटी लागल्या. ह्या गळटेचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान बेरेस्तारा एक बायल त्या चेंबरान पडून जखमी जाली. हे संबंदी थळाव्यांनी उदका स्त्रोत विभागाक कागाळ केल्या, मात अजून मेरेन ताची दखल घेवंक ना. देखून बेगोबेग चेंबर दुरुस्त करचो म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. विनेश फोगाटान कुस्तींतल्यान निवृत्तीची घोशणा केल्या. सोशल मीडियाचेर भावनीक पोस्ट बरोवन कुस्तींतल्यान संन्यास घेतलो. पॅरिस ऑलिंपिकांत कुस्तीचे फायनली आदी वजन वाडिल्ल्यान विनेशाक अपात्र थारायिल्ले. भांगरा पदक जिखपाचें सपन अपुरें उरिल्ल्यान बेजारून विनेश फोगाटान कुस्तीक अलविदा केला. देशांतल्या चडशा राज्यांनी आतां मेरेन सरासरी परस चड पावस पडला. आयज 24 राज्यांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ओडिशांत पावस चालूच आसा. कटकांतल्या बाकीन शारांत 7 ऑगस्टाक 317 मिलीमीटर पावस रोखलो. हिमाचल प्रदेशांतूय पावस चालूच आसा. बुधवारा पालसणां कोसळिल्ल्यान राज्यांतले 109 परस चड रस्ते बंद आसात. मंडीत 37, शिमला 29, कुल्लू 26, कांगडा 6, किन्नौर लाहौल स्पितींतले दुरेकी 4, सिरमौरांतले 2 आनी हमीरपूरचो अशे वट्ट 109 रस्ते बंद आसात. विशेष म्हणल्यार अतिउत्साही पर्यटक थंय भोंवपाक गेल्यात. कुल्लू मंडीत ढगफुटीक लागून 22 जाणांक मरण आयलां. 30 जाण अजून बेपत्ता आसात.
बाणावली दर्यांत नुस्तेकारांक मोठ्या प्रमाणात नुस्तें लागलां. ह्या हंगामांतल्या पयल्याच दिसा मोठ्या प्रमाणात नुस्तें लागिल्ल्यान नुस्तेकारांनी खोस उक्तायल्या. नुस्तेकारांक दर्यांत मोठे बांगडे तशेंच हेर नुस्तें लागलां. आयज दरेका मळार दादल्या वांगडा बायलो फुडें येतात. कांय बायलो तर घोवाच्या हातांत हात घालून काम करतना दिसून येतात. हाचो अणभव सध्या दिवचले बाजारांत येता. चर्म वाद्या दुरुस्ती करपी एका कारागिराक ह्या कामांत ताची घरकान्न मजत करता. चवथीचे फाटभुंयेर पंढरपूरचे कारागीर सुनील धुमाळ सध्या दिवचले आयल्यात. ताचे वांगडा ताची घरकान्न आसा. ही गोबायल सध्या वाद्या दुरुस्ती करपाच्या कामांत गुल्ल आसात. चवथीक 1.5-2 म्हयने आसतना सुनील धुमाळ हे फाटल्या सुमार 21 वर्सांच्यान दिवचले येतात. दुकान थाटून ते तबले, पकवाज, समेळ आनी हेर वाद्यांची दुरुस्ती करतात. गिरायकाक जाय तशें काम करून दिवपा खातीर यत्न आसता अशें सुनील धुमाळान सांगलें. वाद्या दुरुस्ती करपाक लागपी सामान पंढरपूरच्यान घेवन येता अशेंय सुनील धुमाळान सांगलें. जमता ती दुरुस्ती कामां करून हांव घोवाक मजत करता अशें मंदा धुमाळ सांगता. मालकूय आमी आनी गडी लेगीत आमी अशें मंदा म्हणटा. 9 ऑगस्टाक जावपी वर्ल्ड ट्रायबल डेच्या फाटभुंयेर SC/ST आयुक्तान माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यां खातीर क्विज कॉम्पिटिशन आयोजीत केलां. सुमार 30 भुरगीं ह्या सर्तींत वांटेकार जातलीं. ह्या वेळार SC/ST खातीर वावर केल्ल्या 25 जाणांचो सन्मान करतले. नागपंचमीचे फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार वेगवेगळ्या सामानांनी फुल्ला. आकर्षक नागोबा सयत पातोळ्यो करपाक लागपी हळदीची पानां, शेरवडां, बेल, अळू आनी नागपंचमीक लागपी सामान बाजारांत भरला. सामानाची खरेदी नेटान चालू आसा. एके वटेन सेगीत पडपी पावसाक लागून अंदू शेरवडां, हरण ह्या सारक्या फुलांचें प्रमाण बाजारांत कमी आसा. तरी नागपंचमीक लागून सामानाचें मोल मात समाधानकारक आसा. मोला विशीं घसगीस करिनासतना भक्तूय ह्या सामानाची उमेदीन खरेदी करतात. चिकण मातये पसून केल्ले वेगवेगळ्या आकाराचे नागोबाय बाजारांत विकपाक आयल्यात. 100 ते 600 रुपया मेरेन किमतीचे नागोबा उपलब्ध आसात. मयेचे एक कलाकार बायलेन स्वता तयार केल्ले नागोबा बाजारांत विकपाक हाडल्यात. कोलवाळ बंदखणीन मोबायलांचेर पुराय बंदी घालता. गरज पडली जाल्यार जॅमरूय बसयता. घोळे वखदां आड खर कारवाय करपाक लायता. कला अकादमीचे वेवस्थापन त्याच कंत्राटदारा कडल्यान करून घेता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. राजधानी पणजेंतली आयकॉनिक बिल्डींग जुंता हाऊस नव्यान बांदपाक घेता. सिवरेज प्रकल्पांचें काम शक्य तितले बेगीन करतले. 24 वरां नासले तरी लेगीत उदक 4 वरां येतले अशी वेवस्था करता अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिता म्हणूनय मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन.
नुस्तेमारी हंगाम सुरू जाला, मात वायट हवामान दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकार आजून दर्यांत वचपाक फाटीं फुडें जातात. नुस्त्याचे दरूय कमी मेळिल्ल्यान आमकां तें परवडना. बोड्डनी विनय तारीन खंत उक्तायला. मजगतीं 4 वर्सां जालीं कुटबॉना नव्यान जेट्टी बांदून, मात आजून मेरेन ह्या जेट्टीचें उक्तावण जाल्लें ना. योग्य साधन सुविधा ना म्हूण नुस्तें वेवसायीक बेजार. नुस्तेमारी हंगाम सुरू जाला, मात वायट हवामान आनी दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकार आजून दर्यांत वचपाक फाटीं फुडें जातात. कुटबॉन जेटी वेल्यान 30 बोटी दर्यांत गेल्यात, मात जाय तशें नुस्तें मेळूंक ना. तशेंच नुस्त्याचे दरूय कमी मेळिल्ल्यान आमकां तें परवडना म्हूण बोड्डनी विनय तारी सांगता. 4 वर्सां जालीं कुटबॉना नव्यान जेट्टी बांदून, मात आजून मेरेन ह्या जेट्टीचें उक्तावण जाल्लें ना. पर्यटन थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्या माजोड्डा आनी उतोड्डा दर्यादेगांचेर सध्या सरकारान दुर्लक्ष केलां. ह्या दोनूय दर्यादेगांचेर वतलो जाल्यार पर्यटक तशेंच थळाव्यांक उदकांतल्यान वचचें पडटा. तशेंच सांजे वेळार दर्यादेगेर वचप आनीक कठीण जाता. देखून दर वर्सा थळाव्या शेक धन्यांक पर्यटकां खातीर तात्पुरते लाकडी पूल तयार करपाक स्वताचे पयशे खर्च करचे पडटा, अशें बाणावलेचो आमदार वेंसी वेगस उलयलो. म्हापशा जानेवारी ते जून म्हयन्यात म्हापशा 19 डेंग्यूच्यो केसी सांपडल्या. मात पोरूच्या तुळेंत अंदू हो आंकडो कमी आशिल्ल्याची म्हायती शारी आरोग्य केंद्राचे अधिकारी दिनेश परब हांणी दिली. ज्या ज्या वाठारांनी डेंग्यूचो संचार वाडल्या त्या वाठारांनी फवारणी आनी जागृताय मोहीम घडोवन हाडिल्ल्याचे नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान सांगलें. कारापूर पंचायत वाठारांतल्या सरवण गांवांत कोयराची सामकी समस्या उप्रासल्या. गांवांतल्या अंतर्गत रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात साचिल्लो कोयर कुसून दुर्गंधी पातळ्ळ्या. ह्या कोयराक लागून रोगराय पातळपाची लेगीत भिरांत आसा. पावसान तरव्याचो धूप केल्या उपरांत मय वाठारांतल्या शेतकारांनी आतां ट्रान्सप्लांटेशना वरवीं शेतां लागवडीचेर भर दिला. शेतकी खात्याच्या आदारान मॉडर्न कल्टिवेशन टॅक्नॉलॉजीन हो प्रकल्प हातांत घेतला. सोमारच्यान ह्या कामाक सुरवात जाल्या. अंदू पावसान शेतकारांक तडाखो दिला. 2 फावटी शेतां उदका पोंदा गेल्ल्यान तरव्याचो धूप जाला. आतां तरवो रुजोवन ताची लावणी करप शक्य ना. देखून ट्रान्सप्लांटेशन करून तरव्याची लागवड करपा कडेन शेतकारांनी लक्ष घातलां. ट्रान्सप्लांटेशन करून तरव्याची लागवड जाल्यार शेतकारांक शेतां करपाक सोंपें जातनाच वेळ आनी पयशांची बचत जातली. सध्या तरी मय वाठारांतली मुळाक खाजन शेती लागवडी खाला हाडटले.